शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायदाक पावले. थंय एका कुड्ड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर थिपी उडोवन आनी ताच्यार हात दवरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागलोली. तर ताणें अशें म्हणलें, मनशा म्हाका दिसून येता. म्हाका ती झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिसोंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामांत भितर सरूंकूच नाकात. देवाचें उतर हें.